भगवंत कृपेचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुमेच्या बुडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेस संभवली. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जावं. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माये आम पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसव्याक आमी पावसावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जरा जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत मन मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ आनी चलय आमेन. ससनाचो विशो दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोन दी समाधानान ते विशो घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो आमकां मरियेंत जल्मालो. पोंच पिलाताकाल ताणें कस असले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवंतपण सतनाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आता आनी सदां सर्वदा आमेन.
आनंदाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, सोमी जेजू जिवंत जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. हे म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या चड कर, तुज्या काकुळतीची अदी गरज आसल्यान सर्गाक व्हरून पावय. दुसरो मिस्तेर, सोमी जेजू सर्गार सडटा. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव,
आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सुमी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सुमी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सुमी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सुमी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सुमी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सुमी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सुमी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जसे आधी तसे आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. हे म्हज्या जेजू, आमची पत्कां आमकां बक्षी, यमकणाच्या उजांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या चड कर, तुजे काकुळतीचेर कधी गरज आसल्यांक सरकार ओन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो आंकवारी मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकयल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले,
सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमन मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमन मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या चड कर तुज्या काकुळतीची अदी गरज आसल्या सर्गाक व्हरून पावय. चवथो मिस्तेर आंकवार मरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशे आदी तशे आता आनी सदा सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या चड कर तुजे काकुळतीचे अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर आंकवार मरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकिल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस, आसल्या सरगार वोन पाय. नमान रणे काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृताने भरवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बाळकां, या दुखाच्या कोणाक आसता, आस्कार रुस्कार सोन आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शिकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती, आनी या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी, ओंकारी मोरये. भगवंती देवाचे माये, आमा पसोत विनंती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसोवचे खातीर.
सोमिया काकुर्दमची कर, सोमिया काकुर्दमची कर, क्रिस्ता काकुर्दमची कर, क्रिस्ता काकुर्दमची कर, सोमिया काकुर्दमची कर, सोमिया काकुर्दमची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, काकुर्दमची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकुर्दमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुर्दमची कर, संतसिमा त्रिनादी एकाच देवा, काकुर्दमची कर, भगवंती मोरिये, आम्हा बसत विनंती कर, भगवंती देवाचे माये, आम्हा बसत विनंती कर, भगवंती औंकरीचे औंकारी, आम्हा बसत विनंती कर, क्रिस्ताचे माये, आम्हा बसत विनंती कर, पवित्र सभेचे माये, आम्हा बसत विनंती कर, काकुळतीचे माये, आम्हा बसत विनंती कर, देव कृपेचे माये, आम्हा बसत विनंती कर, बरुवशाचे माये, आम्हा बसत विनंती कर, बहुनितळी माये, आम्हा बसत विनंती कर, बहुनिष्कळवंती माये, आम्हा बसत विनंती कर, कतनातले माये, आम्हा बसत विनंती कर, अपुट्टू माये, आम्हा बसत विनंती कर, मोगा पात्र माये, आम्हा बसत विनंती कर, विचित्र माये, आम्हा बसत विनंती कर, सुबोधनी माये, आम्हा बसत विनंती कर, रसनाराचे माये, आम्हा बसत विनंती कर, सुडवंदराचे माये, आम्हा बसत विनंती कर, बहुशणी औंकारी, आम्हा बसत विनंती कर, मनापात्र औंकारी, आम्हा बसत विनंती कर, परगडोंग फावो जाल्ले औंकारी, आम्हा बसत विनंती कर, पदवेदार औंकारी, आम्हा बसत विनंती कर, दयाळी औंकारी, आम्हा बसत विनंती कर, विश्वासी औंकारी, आम्हा बसत विनंती कर, नीतीच्या आरशा, आम्हा बसत विनंती कर, जानवायाच्या सिंहासना, आम्हा बसत विनंती कर, आमच्या संतोषाच्या खाराना, आम्हा बसत विनंती कर, आत्मिक पालंगाना, आम्हा बसत विनंती कर, मान फावो जाल्ले पालंगाना, आम्हा बसत विनंती कर, भक्तीच्या अपरिमित पालंगाना, आम्हा बसत विनंती कर, गुप्त गुलोबा, आम्हा बसत विनंती कर, दाविदाच्या बुजा, आम्हा बसत विनंती कर, दाड्याच्या बुजा, आम्हा बसत विनंती कर, सुवर्णाच्या मंदिरा, आम्हा बसत विनंती कर, सोल्ल्याच्या अर्का, आम्हा बसत विनंती कर, सर्गींच्या दरवट्या, आम्हा बसत विनंती कर, पांत्यापराच्या नेकेत्रा, आम्हा बसत विनंती कर, पिडेस्तांचे भलायके, आम्हा बसत विनंती कर, पातक्यांच्या अस्र्या, आम्हा बसत विनंती कर, तळांतरकारांचे शकाये, आम्हा बसत विनंती कर, दुखेस्तांचे बुजवणे, आम्हा बसत विनंती कर, क्रिस्तवांच्या आदारा, आम्हा बसत विनंती कर, बोडव्यांचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, पात्रियार्कांचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, प्रवादींचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, अपोस्तलांचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, मार्थिरांचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, कॉन्फेसोरांचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, औंपरीचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, समेस्त भक्तांचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, सैमाच्या कथावीन गर्भी संभवले राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, सर्गीं घेतिल्ले राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, बहु पवित्र रोजारीचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, कुटुंबाचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, समाधानाचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, खारमेलाचे राणीये, आम्हा बसत विनंती कर, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, बगोस आमकां येसुम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, दयेन आयक आमकां येसुम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, काकुळट आमची कर, तुझ्या ससये काल ये देवाचे भगवंती माये, आम्ही येता आमच्या गरजांक आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका, पूण समेस्त विघ्नांतले आमकां सदांच निवार, आनंद बरीत आनी सदैवी औंकारी. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसमचे खातीर प्रार्थया. ए देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मोरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या वाचवेचे इनाम आमकां जोडून दवरलां. भगवंत ओंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतूं आटापिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतूं बसायिल्लें आमी जोडीशें कर म्हूण तुजे लागीं परतता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
शुभवार्ता सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 4 ओळ 38-44 म्हणसर. सिनागोगांतलो भायर सरन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे दशीन उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिड्या रोगांची मनशां आसलीं तांणी सकाळीं तांकां ताचे चडशीं हाडलीं. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सकाळांक गूण केली. साबारा भितरले देंवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरून गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेस्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतच नर मनीस नातले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरून गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचना म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांक ही देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करीजे, कित्याक ह्याच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचें उतर हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवंत पुत्राचे करुणेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.